नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मरेला वेल्या 60 गोयकार तारवटींची घर वापसी देशी क्रूज कर्णिका आनी आंग्रियाचे केंद्राचे एसओपींचेर कोफुसांव तारवटी आडकले भायल्या भारतीय तारवटींक हाडूंक आंग्रियाची तयारी। मायनिंग कायदो दुरुस्ती वरवीं गोयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण राज्यपालांनी इशू केंद्रा मेरेन धरलो लावन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह कडेन पत्र व्यवहार मुख्यमंत्र्याची तोखणाय। गोयच्या एनआरआय आयुक्ताचे कचेरेन सुरू केले एनआरआयचे रजिस्ट्रेशन। एनआरआयच्या वेबसायटीर एनआरआयनी लोड करपाची तांची म्हायती आयुक्त सावयकराचो उलो। डीडीएसएसवाय स्किमी सकयल्या खाजगी हॉस्पिटलांची कोट्यांची बिलां नोव्हेंबरा सावन पेंडींग आंकडो तेकलो 20 कोटींक। स्कीम चल्ल्या उधारी हॉस्पिटलांचे चॅरिटीचेर खासा रिपोर्ट। चीनी रॅपीड टेस्ट किट्स परत धाडचे आयसीएमआरान सांगले राज्यांक। गोंय सरकारान घेतिल्ल्या चीनी थर्मल गन्सांची गोवा कॅन मागता चवकशी मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता। आनी निर्वाह भत्तो दिना जाल्यार आत्महत्या निलंबीत एफडीए ऑफिसर कोर्डेची शिटकावणी 2 दिसांनी फायल क्लियर जावये म्हणटा एफडीएची सुत्रां। मुख्यमंत्री म्हणटा धमकी नाका। मायनिंग कायदो दुरुस्ती करून गोयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण राज्यपालांनी इशू केंद्रा मेरेन लावन धरला। मायनिंग सुरू जावचें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रा मेरेन उखलिल्ल्या पावलांची तोखणाय राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्या। केंद्रा कडेन गोयचो मायनिंग प्रस्न लावन धरचो म्हूण राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याचें हालींच उलोवप जाल्लें। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन पत्र व्यवहारूय केला। हातूंत लक्ष घालचें म्हूण राज्यपालान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाहाक बरयला। मरेला वेल्या 60 गोंयकार तारवटींची घर वापसी देशी क्रूज कर्णिका आनी आंग्रियाचे केंद्राचे एसओपीक लागून कोफुसांव ते तारवटी आडकले। विदेशांत क्रुजांचेर आडकल्ल्या भारतीय तारवटींक हाडपाक वेळ प्रसंगाक आंग्रियाक खंय तयार रावंक सांगल्या। आंग्रियाचो कॅप्टन नितीन धोंड प्रुडंटा कडेन उलयलो। तारवटी दर्यांत 14 दीस रावले तरी गोंयांत 14 दीस क्वॉरंटायन उरतलेंच। ऑक्टोबर मेरेन देशी क्रूज चालू जावं येतात। आंतरराष्ट्रीय क्रुजांचे खंय सांगू नज। How do you feel are these SOPs now and whether they will work when the international cruise liners will start arriving? The main part is this SOPs right now, which we are in dealing with, is with the people who have arrived in Mumbai port or in ports in India and how they should be repatriated to their homeland. I personally feel they are very adequate and we all will be evacuating our people basis this SOP. For per se, the voyages of 14 days they have taken. It is that because it's an international voyage, probably even if there is a dormant, what you call that as a dormant case on board, and if it erupts, there is no surety that within these 14 days there might have been a dormant case and which erupts. And again, it is not that 14 days of complete quarantine on ship should be fully accepted. It's up to the government, but I feel the dormant cases during this voyage can erupt, and then again a 14 days quarantine may be necessary if it has been contaminated before or chances of being contaminated before it set voyages to the destination. No, it will take much longer. That is why the economy has to bounce back. Nothing remains low at all for a long time. The economy will bounce back at the end of this bounce. When it comes to apex, and now people want to have a leisure, that is the time the leisure industry is going to come into picture. So that is what I said. We would be one of the last businesses to get back into action or in a viability. Should be in a control of corona for the regular businesses to start or tourism to start by October 2020. That is the best target that I can set in. गोंय सरकाराच्या डीडीएसएसवाय स्किमी सकयल्या खाजगी हॉस्पिटलांची कोट्यांची बिलां नोव्हेंबरा सावन पेंडींग। नोव्हेंबरात कांय
बिलां फारीक केल्ली तितलींच उपरांत एकूय बील सरकारान फारीक केल्लें ना. 46 खाजगी हॉस्पिटलांची नोव्हेंबरा सावन मार्च मेरेन 18 कोटींची बिलां अडकल्यांत. स्कीम चल्ल्या उधारी आनी हॉस्पिटलाचे चॅरिटीचेर. खासा रिपोर्ट. गोंय सरकाराचे दीनदयाळ स्वास्थ्य स्किमी सकयल कितलेशेच गोंयकार वेळ प्रसंगाक खासगी हॉस्पिटलांनी उपचाराक वतात. ह्या स्किमी खाला आशिल्ल्या हॉस्पिटलांची 5 म्हयन्यांची बिलां सरकारान फारीक करूंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलाचे कपलाक आठयो. DDSS-Y सकयल 52 हॉस्पिटलांनी लोकांक फुकट उपचार. 36 खासगी, 10 गोंया भायलीं, 5 सरकारी, 1 आयुर्वेदीक हॉस्पिटल. खासगी हॉस्पिटलांची नोव्हेंबर ते मार्च मेरेनची 18 कोटींची बिलां पेंडींग. हे आदी बिलां चडांत चड 2 म्हयन्यां मेरेन पेंडींग उरतालीं. एप्रील म्हयन्याची बिलां हॉस्पिटलां अजून दिवपाची आसात. एप्रिलाची धरल्यार पेंडींग बिलांचो एकूण आंकडो 22 कोटींक तेंकतलो. सरकारान आरोग्य खातें आनी खासगी हॉस्पिटलां कडेन समन्वय करूंक दोतोर बाळकृष्ण पैक कन्सल्टंट नेमिल्लो. ताचोय सध्या पत्तो ना. खासगी हॉस्पिटलां म्हणटा दोतोर बाळकृष्ण पै कोऑर्डिनेशनाक बरो पडटालो. सध्या तो ऑफिसांतूय नासता, फोनाचेरूय मेळना, सुत्रां सांगतात. सरकार बिलां फारीक करिना. कन्सल्टंट नाशिल्ल्यान पाठपुरावो करपाक मेळना. हरशीं बाळकृष्ण पैक प्रुडंटाच्या संपर्कांत आसतालो. प्रकार कितें काय विचारूंक आमीय ताका गाठपाचो यत्न केलो. ताचो पत्तो ना. इतल्या मोठ्या प्रमाणात बिलां पेंडींग उरल्यार DDSS-Y स्किमी खाला सरकाराक सर्व्हिस दिवप कठीण जातलें म्हूण हॉस्पिटलांचे काकू कानार पडटा. इतले मजगतीं बिलां पेंडींग आसा म्हूण दोतोर शेखर साळकारान कबूल केला. ट्रीटमेंट करता वी आर इन टच विथ द चीफ मिनिस्टर. आयडी आमी तो विशय तांकां सांगला आनी ताणें सांगला की वी विल लुक इन टू द मॅटर एज अर्ली एज पॉसिबल. कितले म्हयन्याचे आहे? लास्ट तक म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत मेळ्ळा. आफ्टर नोव्हेंबर वी आर नॉट रिसिव्हिंग. ओके. सो इट इज क्वायट अ ह्यूज अमाउंट. ताणें सांगला करता म्हणून पळोवया. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार बिलां क्लियर जातली म्हूण तो सांगता. दुसरे डॉक्टरांनी तुमकां DDSS-Yची कितें 18 कोटी बिल्स पेंडींग आहा प्रायवेट हॉस्पिटल्स ते बी काडलेलो विशय. DDSS-Yचो बिल पेंडींग आसा. ऑलरेडी बिल ताजें प्रोड्यूस करपाक लायला. थोड्या दिसा भितर ताजें बिल पेमेंट जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. चिनी म्हाल फकट लावणो. चिनी रॅपीड टेस्ट किट्स चिनी कंपन्यांक परत धाडचे म्हूण ICMRन राज्यांक सांगला. किट्स डिफेक्टीव म्हूण कागाळी येताल्यो. देमायज प्रेसाचो इशू केल्लो. दुसरे वटेन गोंय सरकारान घेतिल्ल्या चिनी इन्फ्रारेड थर्मोमिटर गनांची चवकशी करची म्हूण गोवा कॅन मागता. प्रुडंटान ह्या गनांचें सर्टिफिकेशन, कॅलिब्रेशन आनी क्विलिटी विशीं रिपोर्ट केल्लो. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता. Yeah, as soon as we saw the breaking news sort of in Prudent about this whole issue of the thermal gun, we had seen the thermal gun being used, but once the news came, in fact soon after the news came on Prudent, we started getting calls, that what is Goacan doing about all this, and we thought, what is happening? And when I immediately the next morning I managed to have a look at the box of this packaged product, I was shocked to see that the product is like a product which we see in HGPDA ground and Don Bosco exhibitions and where so many places. It's a shocking that this kind of a product has reached the state of Goa. There are things that government could not do, etc. I'm not going to that. What I'm trying to point out, the hard work of the doctors, nurses and paramedics, the fire emergency services, the police, their hard work should not go down the drain because of a product which is defective. And I say it is defective purely because once it does not go through these proper processes, it doesn't come through proper channels, it is to be rejected. And as the government of India has decided to withdraw all the COVID testing kits from China, which are defective, I think the government of Goa should not hesitate, should not delay. It should follow the same step that government of India has taken. Withdraw these thermal guns immediately. Tell the supplier, either you give us the new ones, proper ones with the import license, MRP, everything, otherwise refund the money. And we are going to campaign on this issue because for us, the future of the consumer is very important post-lockdown. And thermal gun केल्ले investigate?
थर्मल गनाचेर खंयचे थर्मल गन ती चायनाच्यान इम्पोर्ट केली. ती सांगला तेजे अजून रिपोर्ट येवना. ओके. गोयच्या NRI आयुक्ताचे कचेरेन NRIचें रजिस्ट्रेशन सुरू केलां. NRIच्या वेबसायटीर NRIनी तांची म्हायती लोड करची म्हूण NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकार उलयला. जे कोण गोंयांत येवंक सोदतात, जे कोण विदेशांत आडकल्यात तांचे खातीर खंय ही संद. आतांच एक दोन जाणांनी म्हाका फोन करून सांगले की कंट्री कोडाचो इशू आसा. परहॅप्स इट इज नॉट ओपनिंग इन दोज पर्टिक्युलर कंट्रीज. इफ दॅट इज द केस, आय हॅव ऑलरेडी आस्क्ड माय ऑफिस टू लुक इनटू इट अँड वी विल ट्राय टू सॉर्ट इट आउट. गोवा NRI कमिशनान एक जे आमचे NRI भाव भायर आसात त्यांचे खातीरचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आसा वो प्रोसेस कालच्यान स्टार्ट केला. आनीक जे NRIज आसात त्यांचे रजिस्ट्रेशन हे इतल्याच खातीर आसा की तातूंतल्यान खरें म्हणजे एक NRI कमिशना कडेन सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. आनी तातूंत आनी एक कॉलम आसा की हो कॉलम असो आसा की आतां जे कोविड-19 पॅन्डेमीक आसा तेका लागून कांय जाण स्ट्रँड जाल्ले आसात भायर, कारण फ्लायटी बंद जाल्यो, येवपाक मेळना, अशा पद्दतीचे जे प्रॉब्लेम जाल्ले. सो तेंचे खातीर म्हणून एक कॉलम आसा की तांकां दोज हू वॉन्ट टू कम बॅक, रिटर्न बॅक, आनी तो तेणी फॉर्म दिवचो. ते इन्फॉर्मेशन जें आसा तें इन्फॉर्मेशन आमी इंडियन गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट जो शेअर करतले आनी तेच्या आदाराचेर मागीर तांकां थंयच्यान हाडपा खातीरची जेन्ना ट्रॅवल स्टार्ट जातलो तेन्ना किंवा ज्या पद्दतीचो डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंट हेच्या संदर्भान घेतलो तेन्नाच्या मागीर तांकां हाडपाचो प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट जातलो. बेसिकली ह्या इन्फॉर्मेशनाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे हांव सगळ्याक जे आमचे NRI भाव भायर आसात, थंय सेटल जाल्ले आसात, थंय आसात, तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आनी तांकां सगळ्यांक अपील करता की तांणी सगळ्यांनी ह्या निमतान ह्या आमच्या ज्या लिंक दिल्ली आसा त्या लिंकाचेर वचून खरें म्हणजे आपलें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें अपलोड करचें की जाचो उपयोग एक रेकॉर्ड दवरपा खातीर आनी फुडें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करपा खातीर ह्या NRI कमिशनाक त्या निमतान उपयोग जातलो. आनी म्हणून खरें म्हणजे इन्फॉर्मेशन आमी आतां तेंचे कडेन मागिल्लें आसा. एक्चुअली ह्या दिसांनी एक एलिगेशन जातालें गव्हर्मेंटाचेर की सी फेराराचे जे आसा, सी फेरर हो गोंयचे भायर आमचे भाव आसा तेजे डेटा गव्हर्मेंटा कडेन आसपाक जाय. पूण म्हाका दिसता आमी खंयच्यान तरी प्रोसेस केले आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन असलोच कांयच प्रोसेस ना की कोण भायर गेल्ले आसा, कितले जाण आसा. सो NRI कमिशन आमचो नरेंद्र बाब एक्स MPन एक बरी गोश्ट केली की तेणें एक पोर्टल लॉन्च केला आनी त्या पोर्टलाचेर हांव ताका शाबासकी दिता की ते मातसो लेट जावं पूण तेणें केलो, कित्याक ही हॅड ट्राय टू गेट फ्रॉम डिफरंट सोर्सीस आनी वेगळे वेगळे इन्फॉर्मेशन जालें, नॉट ऑथेंटीक ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो ही हॅज लॉन्च्ड अ पोर्टल वेर खंय तरी देशान आनी देशाच्या भायर जे सी फेरर आसा ते पोर्टलाचेर आपणाचें नांव आनी आपण खंय उरला तो घालचो आनी तो मागीर घेवन तांकां हाडपाचो प्रयत्न करतले. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. आठ दिसां भितर निर्वाह भत्तो दिना जाल्यार आत्महत्या करता म्हूण निलंबीत FDA ऑफिसर राजीव कोरडेन सोशल मिडियार पोस्ट घाला. फाटले 4 म्हयने जाले ताका खंय भत्तो मेळूना. FDAची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कोरोना लॉकडावनाक लागून फायल पेंडींग उरिल्ली 2 दिसांनी खंय क्लियर जावये. मुख्यमंत्री म्हणटात धमकेची भाशा सारकी न्ही, रितसर निवेदन दिवंक जाय. FDA मिनिस्टर ते पळय कशें आसा, प्रत्येकाक धमकी दिवपाची संवय जाल्या. सरकार धमकेचेर चलना, तेणी आपलें रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. पूण सूट कोणी उठता आनी धमकी दिता म्हणजे तेणी प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवचें, FDA मिनिस्टराक दिवचें, म्हाका दिवचें. तेजी फायल पण पेंडींग आसली आसा रे, फायली पेंडींग गव्हर्मेंटान खूब उरताली. प्रत्येकाक धमकी दिवपाची म्हणजे हें अस्त्र न्ही. ओके, बट एनी हांव कित्याक फायल क्लियर जाता म्हटल्यार पणजे मार्केटांत सोशल डिस्टन्सिंगा सारकेल्यो गजाली पाळून कांय प्रमाणांत बाजारकारांचो वेपार चालीक लावपाचो महापालिकेचो प्लान. महापौर उदय मडकेकार मिडिया कडेन उलयलो. लॉकडावनांतूय महापौर आनी आदल्या आमदारांची उणी दुणी उस्तोवप चालूच. सिद्धार्थ कुंकळकाराचें नांव घेनासतना BJPंतलो वाद वाऱ्यार. लॉकडावनांत महापौरान इनोवा घेतली म्हूण बोवाळ. आनी मागीर पळोवया म्हणून आनी तशेंच व्हडलें गिरायक मुवमेंटूय ना. आमी काल पळयल्या तसो मुवमेंट गिरायकाचो तसो ना. फक्त आमचे कंडिशन आसा की ते नॉर्म्स मातशे पाळचे, जे मास्क घालूंक जाय, जे भायर सोशल डिस्टन्सिंग मार्किंग करूंक जाय, ते सामकें इम्पॉर्टंट. ते करपाची अत्यंत गरजेचें आसा. तुवें स्टाफ कमी धरूंक जाय, स्टाफाची भितर गर्दी जावंक ना.
ह्या खातीरूच आमी ताका लोकांक हें करपाचें घालें. थोडे तूं जाणा न्ही आमचे बरें केल्यारूय कांय बरयना, वायट करता कारण कितें मातशें चुकता कारण पळयता रोखडेच सोशल मिडियाचेर रोखडे एक्टीव जाता. 5 शॉपां तूं आज ओपन कर, 5 हें म्हाजें हेतू आसा की सदांच बंद आसता परत तूं 5 आज ओपन कर म्हणजे 5 ताका करून ट्युजडे परत तूं 5 अशें कर, म्हाजो हेतू आसा. पूण मागीर तूं जाणा सोशल मिडियाचेर थोडे आमचे बसल्या न्ही बेकार XMLA आतां ती तेंच्यांनी न्यू हेज्या प्रमाणे हेजे गायडलायना प्रमाणे आमकां मेयर चेअरमॅनाक एक 20 लाख केला आनी बाकीचे मिनिस्टरांक हांकां तांकां एक वेगळो स्लॅब केला. आनी तें जाल्या उपरांत म्हाका ते एक सँक्शन आयलें की तूं 20 लाखा भितर तुका परमिशेबल हेज्या एमावंटान तूं गाडी घेवची म्हणून. आनी कालूच तो शोरूम उक्तो जालो आनी कालूच म्हाका ती गाडी मेळ्ळी. म्हाका तें म्हाज्या लक्षांत ना पूण खरेंच हांव लोकां कडेन हें मागता, सॉरी मागता, दिलगिरी व्यक्त करता की काल खरें ह्या हेजेरून हांवें ती गाडी हाडूंक जायनासली, म्हाजी चूक जाली. हांव खरेंच एपोलायज हें मागता. गोंयकारांनी एकेच तरेचें उत्पन्नाचेर आव्हानासतना विविधताय दवरीत जाल्यार खूब फायदो आसा. 2018चो राज्य शेतकी पुरस्कार जैतिवंत पैंगीणचो शेतकार अजीत पै म्हणटा. माकडाचो उपद्रव जाता म्हूण ताणें मिरयांचें पीक घेवंक सुरवात केली. मिरयांचें 12,000 बेलांचें सादारण 12,000 किल मिरी येता. मिरयां म्हणटा ती कॅश क्रॉप. हवामान बदलता तशें त्या हवामानाक बरें जाता तें भाजी पीक अजीत काडटा. बेगीन जावपाची जी हे आसा म्हणजे टेम्परेचर किंवा हे जे आसा ते आमी कंट्रोल करून हांगा भाजी तयार केल्ली आसा. आतां तुमी पळयलें आसतलें तातूंत भितर कोकण दुदी आनीक आमची काराती ही 2 टायपाची आमी घाल्ली आसा. तातूंत भितर पर्मनंट माटो घाल्लो आसा. सो ताका लागून हांव वेगवेगळे टायपाची ज्यो क्रिपर्स आसा म्हणजे जे वयर चडोवपाचे वेली वर्गी ती सगळी आमी जायते क्रॉप आमी घेवूं शकता 2-2 म्हयन्याचे क्रॉप. ताजे नंतर भितर जे इंटरक्रॉप आहा तशें तांबडी भाजी आसा, मुळो आसा, गड्डो आसा किंवा आनी जी वेगवेगळी जी चिटकी मिटकी दर खंयचेय क्रॉप जे आसा ते आमी घेवूं शकता. बाकीच्या लोकां भशेन माकडाचो खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. खुबशे मंकीज जे आसा पळय ते आमकां प्रॉब्लेम क्रिएट करता. मागीर हांवें पळयलें की मिरी अशी आहा जी माकड खायना आमच्या हांगा. सो हांवें कितें केलें की पॉली हावजा भितर पयलीं ट्राय केली. तातूंत भितर म्हाका बरें 1 वर्सा बरें भरघोस उत्पादन मेळ्ळें. ताजे नंतर हांवें जवळ जवळ 2,000ची म्हजी पॉली हावज आहा. तातूंत 1,000 स्क्वेअर मिटराक हांवें जवळ जवळ 12,000 प्लांटाचें प्लांटेशन केलें. जवळ जवळ 1 फूट बाय 1 फुटाचेर हांवें हाय डेन्सिटी प्लांटेशन केलें आनी तातूंत म्हाका जवळ जवळ 1 झाडा पासून 1 किलो ह्या प्रमाणे जवळ जवळ 12,000 किलो म्हणजे 1 टन 200 किलो हे इतलें उत्पादन मेळ्ळें. आतां हांवें जे रोयलां पळय ती म्हाका वर्साक 3 वेळ उत्पन्न दिता. म्हणजे 3-3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्या भितर म्हाका एक प्रोडक्शन त्या प्रमाणे 3 प्रोडक्शन हांवें घेतलां. मिरी काढली न्ही झाडांतल्यान मागीर कितें कितें प्रोसेस आसता? मिरी काडली न्ही ते हाडले मागीर अमके इतले प्रमाण पोत्या घालून हे पोती मातशी हे करून माडोवपाची पांयान ते मागीर मिरी आनी ते सांगो वेगळे सपरेट जाता. मागीर बरें उदक एक टबा भितर बरें गजगजी उदक घेवन ते मिरी एक 5 मिनीट बुडोवन दवरपाचे. मागीर वाण घालून ते मागीर सुकोवपाचे भायर बरें कापोत बी घालून आनी 3 दीस लागता ताका सारके घट जावन हे करता. 3 दीस वता घालची पडटा कंटिन्यू मागीर डायरेक्ट विकपा व्हरपाचें. थोडे इतले कसं जाता माडेल तेन्ना थोडे ताजे पीठ बी वता मातशें निवळ करून पॅकींग करचें पडटा. एट प्रेझेंट जेन्ना हांव कमर्शियल चिंतता किंवा आज जे तरणाटे आसा जे नोकरी फाटल्यान खुबशे ते प्रयत्न करता नोकरी मेळपा खातीर पूण आज नोकरी मेळना. सो त्या लोकां खातीर म्हजो संदेश आहा की त्या लोकांनी बरे तरेन जर आज भाजी पालो पिकयलो जाल्यार तांकां खुबसो स्कोप आसा. सो हांव लोकांक सांगूंक सोदता की हे जे अशें आहा की हे कॅश क्रॉप आहा फक्त तुमी सुकोवपाचें आनी दिवपाचें हातूंत भितर चड कांय प्रोसेसींग ना. आयज आमचे शेतकार म्हणटात की शेती जी फिल्ड आसा त्या लॉसांत चलता. पूण जर तर हांगा येवन जर तर पळयलें आनी तेजे कडल्यान जर तर म्हाका दिसता आयचे तरणाटे भुरग्यांक प्रशिक्षण घेयत जाल्यार आधुनीक शेतींतल्यान आमी कितें तरी पॉझिटीव करपाक शकता. यूथ आसा ते खंय तरी एग्रीकल्चरा कडेन आमचो गोंय इंडिया हो कृशी प्रधान देश म्हणटा आमी भारत. सो खरेंच आमी कृशी प्रधान करून दाखोवपाक शकतले. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.
बांद्यार यो वच करपाक मेकळीक दिवची म्हूण शिमेवेल्या पेडणेकारांची मागणी. पत्रादेवी रावपी लोकांक खंय बांद्यार बाजार बरो पडटा तशेंच वैजकी उपचारांक खंय लोकांक बांद्यार बरें पडटा. सरकारान गरजेच्या सामानांचें ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलां. आतां खंय शिमेवेल्या लोकांक बांद्यार नित्याक यो वच करूंक दिवचें. जे लोकल लोक आसात पत्रादेवीचे किंवा संपूर्ण पेडणे तालुक्यातले हे बांदा ही बाजारपेठ एक तांकां सगळ्या लोकांक सोयीस्कर अशी बाजारपेठ आहे. आणि सिंधुदुर्गात एकही पेशंट नाही आसा कोरोना मुक्त सिंधुदुर्ग आणि गोवा कोरोना मुक्त आसा. त्याच्यामुळे आमकां पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक बाजारपेठ बांदा जावंक परमिशन दिवची. ह्याच्या साठी आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे जेव्हा व्हिजिट दिली त्यावेळी आम्ही बोलणी केली तुमच्याकडे व्हिडिओकडे आमच्या बोलणी केली. त्यांच्यानी काय सांग त्यांच्यानी कसं करूंक शकना त्याची पोटा पाणयाची एक जे म्हणजे जेव्हा अन्न धान्य जे आमकां मेळपाक जे खूब मुश्कील जाल्लें आमकां जे बांद्या वचपाचें बांद्या शिवाय आमकां पर्याय ना. जर हे जर सरकार हे ट्रान्सपोर्ट जर चालू करता रेती आमच्या गोंयान रेती आसतना जर महाराष्ट्रांतल्यान रेती येता ती जर चालू करता जाल्यार आमकांय तशें बांद्या वचून ते सामान हाडपाक दिवपाचें सरकारान मातशें आमकां परमिशन दिवपाचें ते कितें तरी आमकां चॅक करून तुमी धाडा. आमचे खरेंच एक इतकी हालत जी परिस्थिती आहा की जे तुमी सरकारान सांगले कलेक्टर मामलेदारान सांगले तुमचे सगळे हे पावतले बुशारी दुकानाचेर हेचे कडधान्य रेशनाच्या दुकानाचेर सगळें सामान पावतले अजून पर्यंत काय पावोंक ना. फक्त एक तांदूळा शिवाय आनी काय पावोंक ना. आनी ते सिलिंडर येतात ते टायमार आपले येतात ते हेच्या पलीकडे आमकां अजून काय पावोंक ना. दुसरी गजाल आरोग्य सेवा तर परवाचे दीस आमचो गांवांतलो एक पेशंट एका मुतखडो ताळावलो ते वचोंक दिना जाले. कशें वचोंक दिना जाले आमी कसो ताका चोर वाटेन व्हरून ताका एडमीट केला. एडमीट करून ताका सलायन लावन काम करून हाडला. ते आरोग्य सेवा सरकारान आमकां पावोवची. सीएम कारण बांदा आणि सिंधुदुर्ग आणि बांदा आणि आमचा गोवा यांचे संबंध सारखे बरे आसात की आज पैसे नसल्यार पासून खंयचोय सावकार 2000चे सामान आयज लोकांक आमच्या दिवं शकता. पूण तुमी पेडण्या म्हापशा गेला जाल्यार तांकां कोण दिवचो ना. आज शिरगांवचे लयराईची जात्रा. लयराईच्या भाविकांक जात्रे वेळार राज्यांच्यो शिमो लागनात. मात लॉकडावन आशिल्ल्यान कमिटीन जात्रा रद्द केली. हजारांनी धोंडांनी आपापल्या घरांनीच व्रत उपास करून देवीक नमन घालें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय घरांतल्यान लयराईक उलो मारलो. जात्रेचे निमतान गर्दी पडत म्हूण लोकांक शिरगांवां यो वच करूंक देवस्थानाची नाकाबंदी. श्री लैराई लैराई माते श्री लैराई लैराई माते धावून येते हाके माझ्या या जीवन बाटे धावून येते हाके माझ्या या जीवन बाटे श्री शांता दुर्गे आई सातेरी माते आशीर्वाद दे लैराई माते लैराई माझी आई पावगे माका शिरगावी आयला धावून चरणां तुझ्या तूच माझी अंबाई तूच एका धार. Okay, I have reviewed the security arrangements put in place by the police personnel as per the order issued by me. Devotees have been prohibited to enter in the village Shirgaon as per the directions given by me to the police personnel. Religious activities are also prohibited as per the order issued by me. The managing committee has complied to my order and the Jatra Utsav of Shri Devi Lairai Shirgaon has been cancelled. शिरगांव गांवांत 2 दीस जाले ते गांवांतले घरांतले भायर सरनात आनी सगळे रोड क्लियर खाली आसा. आनी ते गरज आसले तरच जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा नाजाल्यार नेसेसिटी आहा तरच ते गांवाच्या भायर वयता. कोणूच गांवाच्या भायर घराच्या भायर वचना. आनी कितलो स्टाफ सद्या शिफ्टीनी स्टाफ चालू आहा. दोन्ही जे रस्ते जे आहा थंय नाकाबंदी केल्लेली आहा आनी जे मातयेचे रस्ते आहा ते ब्लॉक केल्ले आसा. आतां एट टायम शिफ्टीक 50+ स्टाफ चालू आहा भितर. न्ही आतां ते होमकांड बी आसा न्ही तेचेर कितें अरेंजमेंट केला तुमी? काय स्टाफ दवरला थंय आनी कांयच जावपाचें ना. थंय कांय ना.
घडोघडी तू धावून येते अशी मायेची सावली माते घडोघडी तू धावून येते अशी मायेची सावली माते जुळू दे आपुले नाते शांता दुर्गे आई. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.